आजची टॉपिक जावन आसा जेजूचे झूम द योक ऑफ जीसस. आख्खो पवित्र पुस्तक मनाक क्लियर दवर इज अ लव स्टोरी. एक मोगाची काणी. जॉन 3:16 देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो म्हणजे चड मोग केलो, टू मच. जॉन 15:13 चोय ग्रेटर लव हॅज नो मॅन शोड दॅन दिस. येदो व्हडलो आनी व्हडतो मोग हुंचे मनशान दाखयलो ना जो देवान दाखयलो जेजू क्रिस्ता उदेशी. 1 John 4:7 देवच मोग. तेक गुण ना तुझे राग काडपा, तेक फकत गुण आहा तुज मोगूच करून. आर्गां जेजू आमी देवाचे विश्वास दवरता तो पावरफुल देव म्हणून, तो मोगा देव म्हणून. कित्याक तो पावरफुल आनी तेक तो मुज मोग ना, तो आपल्यागे पावर उजार करीत मुज निसंडन करूं. तेक लागून आम देवाचे विश्वास दवरताय तो मोगाचो. कित्याक आम जाणाय तो मुज चड मोग करता, तेक लागून तेगेली पावरफुल पदवी तो उजार करतलो म्हाका जैतिवंत जिवीत दिवंक सोचनात. कोण थँक्यू जीजस म्हणून ताळे पडत हॉर्सान आर्गां जेजूक. आनी तेणे आपल्या गेलो मोग दाखयलो. सोर पोतेदार देव स्वर्ग सोडलो, आपल्यागे महिमा सोडली, सोसरायलो ऑर्डिनरी मनशागे रूप घेवन आनी आमगे पातकां फारीकपण आपल्यागे कुडीचेर गेले आनी आपूण वळवळ्याचे मरण मेलो हुरसार तूं हुंच्यानू मोना जाच्या. कोण थँक्यू जीजस म्हळ्यार. सो एकदम क्लियर देव मोगाचो आनी तेगेलो मोग जावन आसा प्रिती मोग, सेल्फलेस लव. हेच मतलब सगळ्यांकीन व्हडल्यांतुलें व्हडलें काम ऑपोजीट देंवचार कोतलो तुगेलो भावार्थ आलोवपाक. सो तो कितें करतलो, तेगे बेस्ट फ्रेंड यूज करतलो, धर्म यूज करतलो, मिडिया यूज करतलो दाखोवपाक तुका देव तुजो मोग कोना आनी केल्या देखून ती तूं कोना. हेच मतलब तुगेलो भावार्थ उणी जातलो आनी जेन्ना भावार्थ उणी जाता तुका मिलाग्री मेळना, पेकोणी मेळना, बेसांव मेळना, कितें जाय तें मागल्यार मेळना. कित्याक अनभावार्थ्या उदेशी तुगेलो देंवचरान भावार्थ देंवयला. आर्गां जेजू. तेका लागून पॉल कोरिंतकार इगोर्जे सांगता. तेणे कोरिंत गांवांत तिमोथी आनी टायटसा इंचार्ज दवरलो. तिमोथी जावन आसा पास्टर आनी जायत जा मनीस येवन आतां कितें उलयताय आनी लोकांगेलो भावार्थ उलयताय. तेका लागून पॉल एक चीट बरयता कोरिंतकार इगोर्जे. चीट हे भाशेन जावन आसा 2 Corinthians 6:14 तुमी अनभावार्थ्या मदें मिसळ जाय नाकात. तुमी अनभावार्थ्या कडेन संबंद दवरूं नाकात. बट एक्चुअली इंग्लिशीन ट्रान्सलेट केला डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड टुगेदर. जेन्ना सांपावल उलयता तेगे मनांत 2 बैल आनी जोत आहा. सो तो एग्जाम्पल हे भाशेन दिता. एक जोत तो घालपा जाय हे भाटाक ओ हे शेताक, तेका 2 बैल जाय आनी झूम जाय आनी ते दोनी बैल स्ट्रॉंग आसपा जाय. एकलो स्ट्रॉंग आहा आनी एकलो वीक आहल्या तें जोत थिंग जावपाना आनी स्ट्रॉंग बैल मुखार वयतलो आनी तें जोत आंकडें तिकडे येता आनी ताका तें जोत पडपाना. हेच मतलब ती पीक येवपाना. सो कसले मिलाग्रे जाय जाल्यार दोनूय बैल ते गोटे आसपा जाय, तेन्ना तें झूम तेज्यान तें फोर्सान आनी आप्रेसाद ओडून मुखार व्हरोन जाता. तेका लागून तो सांगता अनभावार्थ्या कडेन मिसळ जायनाका. कित्याक अनभावार्थ्यांगेलें उलोवप नेगेटीव, अनभावार्थ्यांगेलें मुर्ती पुजा आहा, अनभावार्थ्यांगे देवासां आहाय जी देवा माननाय आनी पवित्र पुस्तकान नाय. तेका लागून जेन्ना तूं अनभावार्थ्या मदीं मिक्स जाता तुगे ऑटोमॅटिकली भावार्थ देंवता आनी देवागे मिलाग्रे तूं जिवितां येवपा आसलो तें येयनाय. तेका लागून सांगपा जाता भावार्थ्या मदें राव. जे भावार्थी सत मानताय जेजू गेले रोगात तुगे पातकां धुयन तुका नितळ करता आनी सैतानागे अधिकार थुंटयता. जे सत मानताय जेच्या गायनी तूं पेकलो म्हूण, जे सत मानताय जेजू शिराप जालो तूं बेसन बरो, जे सत मानताय जेजू गरीब जालो तूं ग्रेस जावं. प्रत्येक जाणा सांग अनभावार्थ्या मदें मिसळ जायनाकात. मॅथ्यू 11:29 जेजू म्हणटा तें झूम घे नाका, मुगे झूम घे. मुगे झूम लायट आनी इजी. कित्याक जेन्ना तूं जेजू मानून घेता तूंय देवा गेलो पूत जाता आनी जेजू जावन आसा पावरफूल देवा गेलो पूत आनी तूंय तो पावरफूल देवा गेलो पूत जाला. दोगांयच्या हाताचेर तो झूम घाले, 2 पावरफूल देवा गेल्या पुतान ते झूम इजली मुखार व्हरोन जाता आनी जैतिवंत जिवीत तुका मेळटलें. की तूं इजी तें दोग तीग जाण सांग जेजूगे झूम घे.
व्हड मिलाग्रे जाय तुगे लायफ आप्रसातूक जाय मुखार गेल्लें ऑन बार ते मोठे मिसळ जायनाका तेंगे उलोवप नेगेटीव ते सोतमाना जेच्या गायनी तूं पेकता इजली म्हण ते सोतमाना जेजू शिराप जालो तूं बेसावान बरो सगळें तूं कित वायट जावपा जेजून गेल्या जेजू मेलो तूं पुनर्जीवन जावं कोण थँक्यू जीजस म्हळ्यार आतां बायबला एग्जाम्पल्स घेवपाक जाय आमी प्रूव करूं बेश्टें कितें कितें उलोवपाक जायना आनी एकू पॉयंट घेवपाक जायना जायते पॉयंट बायबलां सपोर्ट करपाक जाय जे एक देवागे उतर उलयता ते आमी एक पॉयंट घेयल्या कितकोन जेन्ना तूं स्ट्रॉंग भावार्थ्या मदें आसता तूं बेसावन वता जेन्ना तूं भावार्थ्या मदें आसता अनभावार्थ्या मदें वयता ऑटोमॅटिकली सगळीं तुगे बेसां वयताय आनी तूं सगळे फाटी त्रासां पोटा निसंटन जाता सोलोमनाक गेलो डॅडी दावीद मेलो जेन्ना सोलोमन यंग आसलो सोलोमन राजा जालो सोलोमनान दिम गायली आनी मागणी केलें देवाक आनी सांगलें देवा हांव हितू यंग आहा हे 6 मिलियन इस्रायल पोर्स आहा कितको तेंचे राजवटी चलयतलो तेक लागोन म्हाक जाण वायदी आनी शाणेपण दी ही राजवटी चलोवपाक देवान तेगेले मागणी आयकिल्ल्यान एकदम हॅप्पी जालो तेणें सांगिल्लें तुवें मोकोडे गिरेस्त मागोना तुवें मोकोडे मान रिस्पेद मागील ना तुवें मोकोडे तुगे दुस्मानांगे जीव मागील ना म्हळ्यार तुवें मागील ना जाण वायनी शाणेपण तेका लागोन हांव तुका तें दितां तितलें न्हय तुवें गिरेस्त मोको मागील ना म्हण हांव तुका इतू गिरेस्त हुंयचे राजाको इतू गिरेस्त नासलोली तितू गिरेस्त हांव तुका दितलो आनी तुका मानान रेस्पेद मेळटलो आनी तुगे दुस्मानूय तुका भितरले आनी देवान ते ग्रेस्त केलो चड ग्रेस जालो सोलोमन ते म्हणटा अजून पर्यंत इतू ग्रेस दिसूना संवसारांत तितलें न्हू जेन्ना तो ग्रेस जाता सगळे राजा तेका भिताय आनी तेका नमस्कार मारूं येताय आनी तेका विजीट करूं येताय जेन्ना ते राजा आनी ते राणयो तेका विजीट करूं येताय ते आपल्या गेले फामलीक आनी भुरग्यांक घेवन येताय आनी आपल्या चेडवांकूय घेवन येताय आनी सोलोमनान चोयलें ही अनबार गेली चेडवां ती एकदम सोबीत आहाय तेका लागोन तो अनबार कडेन चेडवां कडेन काजार जावपाक लागलो लग्न जावपाक लागलो आनी तेका सुमार 700 बायलो आहलोले 700 वायफ्स आनी जेन्ना तो जाणटो जाता बायबल सांगता ती आपल्यागे एक एक देव घेवन येवपाक लागलो आनी जेन्ना ते देव घेवन येवपाक आनी सोलोमन जाणटो जालो बायबल सांगता तेमी सोलोमनाक मन गोडायलें आनी 1 Kings 1:5 तुजें चोपता सोलोमन आतां तेंगे देवा पुजाय करूंक लागलो 1 Kings 11:7 तुजें चोपता सोलोमनान आतां तेंका आल्तार बांदूंक लागलो तेंगे देवाक 1 Kings 7:9 तुजें चोपता देव तेजी आतां रागार जालो आनी 1 Kings 9-11 तुजें चोपता देवान सांगिल्लें तुका ही सगळी राजवटी आनी ग्रेस्त दिली आतां तूं अनबार त्या चेडवांक काजर जाला आनी आतां तूं तेंगेले देवा बुजता कित्याक तेमी तुगेलो भावार्थ काण उडयला मुचेर तेका लागोन तुगे आख्खी राजवटी काडा आनी तुगे चाकरां दिता आनी तशें जालें तिगे सगळी ग्रेस्त तेगे चाकरां उडयलें तेजे झूज केलें आनी तेका भायर उडयलो हो मनीस देवा मानता तो आनी सगळे भावार्थ्या मदें आसलो तो सगळे जुद्या मदें अनबार बायल घेवन येयलो आनी हे अनबार बायल्या उद्देशी तो दुसरे देवाची मूर्ती पुजा करूंक लागलो आनी सगळी तेगे गिरेस्त केली आनी हो रिच राजा आहा तो गरीब जालो आनी मेलो लेसन नंबर 1 एकदम इम्पॉर्टंट अनबार मदें मिसळ जायनाका तुगे भावार्थ आलतलो आनी देवागे काम जावपा सगळीं देवचारागे कामां तुगेले जिवितांत जातली दोग-तीग जाण सांग अनबार मदें मिसळ जायनाका वच नाका जे जाग्यार मूर्ती पुजा करताय वच नाका जे जाग्यार नेगेटीव उलयताय वच नाका जे जाग्यार ते म्हणटाय पेकोणी मेळपना बेसावन बरपना वच नाका जे जाग्यार पावरफूल देवा गेलो भावार्थ फोरकोट जायना तुवें वचपा जाय जे जाग्यार भावार्थ आहाय जे सत मानताय जेजुगे रोगत सगळी तुगे पात कान दुयता जे सत मानताय जेजूच्या गायन तूं पेकतलो न्हू पेकलो जे सत मानताय जेजू गरीब जालो तूं ग्रेस जातलोच जे सत मानताय सगळ्यांनी मिलाग्री अजाबा तुका मेट्टले जेजूच्या नांवान आर्गान जेजू दोग-तीग जाणां सांग अनबार मदें मिसळ जायनाकात आनी एक एग्जाम्पल घे आमी अब्राहम बायबल सांगता भाकणार देव तेका उलयतालो आनी ते उद्देशी तो आपल्यागे धंदो काम करतालो आनी तो ग्रेस जालो बायबल सांगता तेका अबावट 300 ते 600 सर्वंट आसले जी सर्वंट तेगे घरांतूच जल्मल्लीं
इतू सर्वंटाचो तो जेवण दिता एवरी डे ब्रेकफास्ट लंच डिनर तूं कोळें तो कितू ग्रेस देवान ताका सांगिल्लें अब्राम ताजोन तेजें नांव अब्राहम न्हू जेनेसीस 13 उठ आनी तो इजिप्त गांवां वच आनी तो उठलो आनी इजिप्त गांवलो तेन्ना आपल्यागे सगळी गिरेस्तकाय गेली आनी तो वयता आसतना लॉट तेजे बरोबर लॉट म्हणून हांवूय तुजे बरोबर येता कित्याक तुका लागून हांवूय ग्रेस्त जाला तुजे बोले रावन हांव फिलीज जाला आनी ते इजिप्त गांवां गेले इजिप्त गांव वयतकच देवान सांगिल्लें उठ थिंगाचो आनी बेतेल गांव वच तो जावन आसा बासावणीचो जागो तो उठलो आपल्यागे सगळी पोरसां गेली आनी आपल्यागे बायले गेले आनी आपले गिरेस्तकाय गेले वयता आसतना लॉट म्हणून हांवूय येता तुजे बरोबर कित्याक तुका लागून हांव ग्रेस्त जाला तेका लागून हांव तुजे बरोबर येता आनी बायबल सांगता लॉट वेंट वीथ हिम लॉटूय गेलो तेजे बरोबर आनी बेतेल गांवां लॉटूय ग्रेस्त जालो आनी अब्राहमूय चड ग्रेस्त जालो दोगोय ग्रेस्त जाले फिलीज जाले आनी अब्राहमागे गोवण्या मदें आनी लॉटागे गोवण्या मदें केस्तां जापलें ही बोकडी मुगेली गाय मुगेली कित्याक ती गिरेस्तकाय चड जाली आनी तो जाग तांकां पावना जाला ती गोरवां आनी सगळीं जनावरां मिक्स जावपाक लागलें तेका लागून अब्राहम सांगलें चोय आमगे गोवण्या मद केसां आतां आमचें मत तेका लागून आमी सेपरात या तूं इस्टा गेल्यार हांव वेस्टा वयता तूं वेस्टा गेल्यार हांव इस्टा वयता व्हडल्यान तुली व्हडली मिस्टेक लॉटान केली लॉटान तेका सांगपाचें तुजे बोले रावन हांव फिलीज जाला तेका लागून तूं कितें सांगता तें हांव आयकता खुंयचें वचपा जाय तें तूं म्हाका सांग म्हळ्यार लॉटान ते भाशेन करुना तेन्ना म्हळ्यार मुगे अंकल म्हज्या चड ग्रेस्त आहा हांवूय तेज्या चड ग्रेस्त जाता तेन्ना दोळे वयर काळे आनी चोयले इस्ट सायडीन बरी उदो आहा न्हंय आहा आनी बरो चोरो आहा आनी तितल्यान एक बरी सिदात आहा थिंगा सोडोम म्हणली तेका लागून तेन्ना अब्राहमान सांगलें हांव सोडोमाटी वयता आनी बायबल सांगता तो सोडोमाटी गेलो आनी वेस्टा जाग आहलो तो सुकेलो तो काळो आपल्यागे अंकला दिलो अब्राहमाक देवान सांगिल्लें अब्राहम तुगे नदर वयर मार तुगे दोड दिसती पडटा दिसती पडना तो दाग देखून हांव तुका दिता आनी तूं फिलीज जातलो आनी अब्राहम फिलीज जावपाक लागलो ह्या वाटी लॉट गेलो आनी बायबल सांगता सोडोम गांवांत तो मेयर जालो आपले गिरेस्तकाय घेवन थिंग गेलो पवित्र पुस्तक सांगता जेनेसीस 13:13 सोडोमाचे लोक विकेड वायट मनीस न्हय पोजणे मनीस वो अब्राहमा बरोबर रावपाचो आसलो कित्याक अब्राहम स्ट्रॉंग भावार्थी आनी त्या भावार्था बापूय म्हळ्यार हेच मतलब सारको चड स्ट्रॉंग भावार्थ्याक आहलो म्हळ्यार तो ऑन भावार्थ्या मते सोदो आपल्यागे भावार्थ बरो गोटी आहा म्हण आनी थिंगा तो वायट मनशां बोले पडलो आनी जेन्ना जोडटी येयली सोडोम गांवाचे आनी गोमोराचे तेदोना अब्राहमान देवा कडले मागिलें एटलिस्ट मुगे लॉट आपूण साल्वार कर म्हण आनी देवान आंज बोडे दिलें आनी लॉटा त्या गांवांत भायर काडलो फकत तेंगेले बेसीक वस्तू घेवन पास येतकच उज्याचो सगळी लॉटागे गिरेस्तकाय लासन गेली तेगे घर लासन गेलें आनी सगळो सोडोम आनी गोमोरा गांव लासन गेलो आनी लॉट साल्वार जालो फकत तेगेले कपडे आनी थोडी वस्त घेवन तो भायर सरलो तितले न्हू वयता आसतना तेगे बायले आसले आपल्याक हितू कितें ती घोडोवन चोयली आनी तेचेर उज्या पास पडो आनी ती जाली एक हांबो मिठाचो सो तेगे बायली गेली आनी सगळी गिरेस्तकाय गेली कित्याक लॉटान आपल्यागे स्ट्रॉंग अंकलाक जो भारताचो बापूय अब्राहम तेक सोडो आनी ऑन भारता मदें इतू ग्रेस्त मनीस आहलो तो वचोन दोंगरां रावपाक लागलो भिकऱ्या भाशेन एकदम इम्पॉर्टंट लेसन पवित्र पुस्तक तुका उगडास कोता व्हडली मिलाग्री जायी व्हडली ओजापां जायी तुगे लायफ तुका जाय मुखार गेलोलें आनी वयर गेलोलें ऑन भारत्या मोदें मिसळ जायनाका जे ऑन भारती मुर्ती पुजा कोताय आनी देवस्थान कोताय पवित्र पुस्तकाचें न्हय जे ऑन भारती नेगेटीव उलयताय तेंचे मद मिसळ जायनाका स्ट्रॉंग भावार्थ्या मदें राव स्ट्रॉंग जमे राव जो जमो सदमंता जेजू गेले रोगत तुगेली पातकां धुवन तुका नितळ करता जेजूच्या गायनी तूं पेकता जेजू शिराप जालो तूं बेसान बरो जेजू गरीब जालो तूं गिरेसांव तूं सगळे आनी जैतिवंत जातलो जेजूच्या नांवान दोग-तीग जाणां सांग भावार्थ्या मदें राव दोग-तीग जाणां सांग अनभावार्थ्या मदें मिसळ जायनाका तेका लागून तें झू अनभावार्थ्यांगे झू तुजे पडटलें
सगळे नेगेटिव्ह उलयता तें जू तुगे दुयेंस आनी वाडटलें सगळो तुजे लोड पडटलो तुगे जू आनी हाडटलें कित्याक अनबार तें कोता जू घेवपाक ना तें जू थिंग गेल्यार तुजेर पडटलें तुगे दुयेंस वाडटलें तुगे प्रॉब्लम वाडटलें तुगे सगळें जिवितान निसंतोन वाडत रावतलें देवाचो व्हडलें व्हडलें काम जाता तेका लागून जेजू मुगे जू घे कित्याक तो पावरफूल देवा गेलो पूत आनी जेन्ना तूं जेजू मानना तूंय देवागे पूत तुझा दोगांयनी जू गेल्या तें जू एकदम इजी आनी लायट आनी अप्रेसात तुगे जिवीत वयर आनी वयर वयतलें दोग तीग जाणां सांग जेजू गेलें जू घे सोदां वगडा सोर तुका पावरफूल वस्त जाय तुगे लायफान व्हडली व्हडली मिलाग्री वचच्या पळय अनबावर त्या मदेर रावं नाका तुगे आहा तोय बावर ते काबार करतले तुगे दुयेंस वाडटलें तुगे प्रॉब्लम्स वाडटले सगळे वाटेन तुगे लायफ सकलान सकल वसत रावतलें तेक लागून पवित्र पुस्तक तुका एग्जाम्पल हांव तेजी सांगता अनबावार्थी आहा वो भावार्थीक आहा स्ट्रॉंग भावार्थ्या मद राव स्ट्रॉंग जम्या मद राव जो जमो पवित्र पुस्तकां शिकोवणी दिता आनी ती शिकोवणी दितना जेजू गेलें रगत तुगेली सगळीं पातकां धुयता पास्ट प्रेजेंट फ्युचर पातकां जेजू गेल्या रोगतान वयता केसली पातकां नाय पावरफूल जेजू गे रोगताकीन येस मतलब सैतानागे अधिकार तुजे तुटोंकूच जाय जेन्ना तूं जेजू मानना तें रोगत तुगे पातकां धुयन सैतानागे अधिकार तुटयतली आनी जेजूच्या गायन तूं पेकतलोच आनी जेजू गरीब जाला तूं ग्रेस जातलोच तो शिराप जालो सगळे तुगे शिराप मोडले तूं बेसावान बदतलो जेजूच्या नांवान तेका लागून दोग तीग जाणां सांग अनबावटे मध्ये निसळ जायना सगळे आमी उबी रावया टेस्टिमनी तुमी आयकात आनी देवा आर गांजे पावरफुल टेस्ट व्हडल्यान तुवें व्हडले दुयेंस जाल्या ही भयण बरी जाल्या तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम हसीना शेख है और तुम्हारा ये बीमारी क्या है मेरी बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तुम डॉक्टर के पास गया था और चेक किया हाँ मैं डॉक्टर के पास गई थी और मेडिकल चेकअप किए बहुत सारे उन्होंने कहा कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है ये बीमारी अच्छा नहीं हो सकता है नहीं फिर रिजल्ट क्या हो बीमारी का डेथ इसका मतलब ये बीमारी जास्ती और जास्ती होएगा और तुम लास्ट में हाँ कितना साल में तुम मर जाएगा उन्होंने कहा था कि लास्ट 22 इयर्स तक मैं सर्वाइव कर सकती हूँ उसके बाद तुम मरेगा तुम कौन सा हॉस्पिटल में गया और कौन सा अच्छा डॉक्टर को मिला मैं अपोलो विक्टर हॉस्पिटल में गई थी वहाँ चेकअप कराया था और उसने भी यही कहा कि मतलब कोई क्योर नहीं है इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है कब तक होगा पता नहीं और कौन सा हॉस्पिटल में गया तुम और फिर बकार्ड हॉस्पिटल गई थी वहाँ पे एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरे शरीर में जो हड्डी है वो सूख चुकी है और ज्यादा से ज्यादा 6 महीना में जीऊंगी और किधर गया था तुम हॉस्पिटल में फिर उसके बाद जे बॉम्बे गई थी उधर क्या बोला वहाँ पे वो लोगों ने कहा कि मुझे वैसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रॉब्लम है बोला मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए थे उन्होंने कितना साल हुआ बीमारी को अभी बीमारी को बहुत साल हो गया 6-7 साल हो गया फिर वो रिपोर्ट सुनने के बाद तुम्हारा मन में तुम क्या सोचा वो रिपोर्ट सुनने के बाद तो मैं हार गई ना होपलेस हो गई और फिर बाद में मैंने कहीं आना जाना सब बंद कर दिया तुम्हारा सब सोशल लाइफ कट हो गया बीमारी का पहला तुम्हारा सोशल लाइफ कैसा था बीमारी के पहले मैं बहुत अच्छी थी जॉब करती थी डांस करती थी मतलब बहुत सारी चीजें काम वाम करती थी मैं एक दिन एक पड़ोसी आए रहने के लिए उन्होंने मम्मी से बात की मम्मी से कहा कि चलो आप चर्च चलो यहाँ पे प्रार्थना होती है सब तुम्हारा माँ हमारा चर्च में आने लगा चलने फिरने नहीं होता था इसके लिए मैं बोला चलो मैं पहले अकेले जाऊँ तो धीरे धीरे मैं जाने लगी तो इसको बोला देखो अच्छा है बेटा चलो इसको भी ले लिए उधर जब तुम चर्च में आता था उधर तुमको चलने को होता था नहीं फिर तुमको कैसा ऊपर लेता था नीचे लाता था हाँ तो 2 ब्रदर हेल्प करते थे मुझे चेयर पे बिठा के ऊपर लेके जाते थे और वैसे ही नीचे लेके आते थे प्लीज चलने को नहीं आता था तुम्हारे पास नहीं अभी कितना साल हुआ तुम चर्च में आता था मुझे 1.5 साल हुआ अभी 1.5 साल में तुम्हारा पास क्या होता है जो तुम्हारा पास पहला नहीं होता था अभी मैं काफी हद तक खुद उठती हूँ बेड पे से जो पहले नहीं होता था अभी चलती हूँ पर पहले बहुत कम चलती थी डरती थी अभी तुम्हारा पास चलने को होता है चलती हूँ हमको चल के बताओ
आने के बाद तुमको ये चर्च में क्या अच्छा लगा? वचन सुनने के बाद मुझे बहुत भरोसा आया और वैसे धीरे धीरे मेरा विश्वास स्ट्रांग होते गया, बीमारी कम हो गया। अब मैं खुद बेड से उठती हूँ, पहले मेरी मम्मी आती थी हाथ देने के लिए। So, तुम्हारा लाइफ एक छोटा बेबी का ऐसा हुआ? हाँ, बेबी का जैसे कोई आएगा उसे उठाएगा, पैम्पर करेगा, तो ही वो मतलब ऐसे। वो मसल डिस्ट्रॉफी तुम बोलता है ना, वो बीमारी एक्चुअली क्या किया था तुम्हारा शरीर में? गांठ हो गया था नीचे, इधर गांठ हो गया था, फिर धीरे धीरे यहाँ हो गया, कोई हल्का सा भी टच करता तो मैं गिर जाती, फिर धीरे धीरे यहाँ पे, फिर यहाँ से पीछे और फिर यहाँ पहुंच जाता है ब्रेन तक। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा था मरते हैं। अभी तुम्हारा वो गांठ होता था वो कम हुआ? कम हो गया। किधर से कम हुआ? पूरा यहाँ से कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ से तो लगता है कम्प्लीटली चला। सो डॉक्टर ने बोला था ये नहीं हो सकता है? डॉक्टर ने बोला था कि मैं ठीक नहीं हो सकती, पर प्रभु यीशु के नाम से मुझे हीलिंग मिल रही है, हर जगह से, हर प्रॉब्लम से, हर दर्द से। थैंक यू जीसस। एक प्रश्न तुम्हारा पास हम पूछता है, अभी हमारा ऐसा लोग बीमारी है फिजियो डिस्ट्रॉफी, वो लोग को बीमारी है और वो बेड में है और घर में है इतना साल, और बहुत लोग बड़ा बीमारी से घर में है बेड पर, वो लोग को तुम क्या बोलेगा? मैं उनको कहूंगी कि आप विश्वास करो प्रभु यीशु पे, तो उनके ऊपर पूरा अपना जीवन छोड़ दो, ना कि डॉक्टर के ऊपर। पास्टर बहुत अच्छा टीचिंग करते हैं, ये टीचिंग सुनने के लिए चर्च में आओ, और पास्टर की टीचिंग से आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, जैसे मुझे मिल रही है और मेरी तरह ही मिलेगी। थैंक यू जीसस। अभी हसीना के माँ के पास पूछते हम, तुम बोल सकते हैं वो बीमारी से तुम्हारा घर में कितना तकलीफ आया? हमारे घर में इसका बीमारी के लिए बहुत तकलीफ आए, कहीं चीज से तकलीफ, इसका साथ ही साथ में रहने का, किधर इसका वजह से किधर बाहर नहीं जाने मिलता था मुझे, तो कुछ घर का बहुत टेंशन था मेरे को। छोटे बच्चों का जैसे इसका सेवा करना पड़ता था, तो छोड़ के किधर जाने किधर कुछ करने नहीं मिलता था। पैसे का प्रॉब्लम जाएगा, डॉक्टर लोग कितना खर्चा बताने का, इतना उसके इलाज का पैसा लगते थे, तो हमारे पास नहीं रहने का पैसा, फिर भी इसका पीछे हम बहुत पैसा खर्चा हुआ हमारा। लास्ट में हमको चर्च का प्रेयर का हमको मुझे मालूम पड़ा, तो मैं जाने लगी। जैसे 2-3 साल से मैं जा रही हूँ, जब से मेरी लड़की अभी बहुत ठीक है, अभी तो खुद उड़ती भी है, बैठती भी है। पहले उसको जगह छोड़ के हिलती भी नहीं थी, उसको जगह चलने भी नहीं आता था, उसको पकड़ के मैं बाथरूम लेके जाती थी। अब वो टेंशन मुझे नहीं है, सब खत्म हो गया प्रभु का आशीर्वाद से, अभी सब ठीक हो गया। अभी तो खुद उठ के बैठती है, खुद उठ जाती है, जमीन पे से उठ जाती है, अभी सब सही है, बहुत अच्छा है। अभी बहुत लोग ऐसा है, वो लोग को तुम क्या बोलेगा? आप लोग भी विश्वास करके आओ, प्रेयर के लिए आओ, जो भी दुख है आपका भी सब दुख दूर हो जाएगा। आप लोग भी यीशु से विश्वास रखो, आपको भी चंगाई मिलेगा यीशु के नाम से। थँक यू जीसस। थँक यू जीसस। हांव ह्या चर्चान येवन 5 वर्सां जालीं, सगळ्या देण्यान आनी आशिर्वादान भरोन आसा देवा। म्हाका नवें जिवीत फावो जालो जेजू तुज्या नांवान, आनी तुज्यान हांव सदां हॅप्पी आसा देवा। थँक्यू। हांव सदांच हांव एकल्यान बाप पूत आनी पवित्र तो म्हज्या सांगाताक आसा, हें हांव सदांच म्हज्या मनांत ध्यानान दवरता आनी हांव जियेता जेजू तुज्या नांवान देवा। मागीर घर काडल्या 20 वर्सां जालीं, रोकडो 10 वर्सांनी स्लॅब उदक भितर सरोंक लागलें, लिकेज जावंक लागलें। मागीर तेणी पत्रे घायले, 5 वर्सां नंतर आनीकर लिकेज जावंक लागलो। तेजे पयलीं हांवें नासलें, आनी हितून भितर सरतरी हांवें देवाडेन मागलें, हांवें वाचलां बाग मेळटालें, सत सापडटालें, दारार मार दार उगडटलें, आनी हांव जेजू तुज्या सांगाताक आसा, म्हाका आनी आदार ना, मागीर पुरतू तें रिपेर करूंक, तें तूं रिपेर करून देवाडेन मागलें। आनी हांगसर मागीर तें लिकेज जावपाक बंद जालें, आनी कांयच उपाय करूंक नासतना जेजू नांवान म्हणून